बीजेपी सरकार सरकारी पोस्ट फिक्स करता म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो आरोप। सरकाराच्या बाल महिला कल्याण खात्यान काडिल्ल्या 14 ऑफिसरांच्या पोस्टा खातीर गुजराती भाषा बंधनकारक केल्या। गोंयांत पोस्टांक गुजराती भाषा कित्याक काय म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो प्रश्न। सरकारान हे पोस्ट स्क्रॅप करची आणि नवी जायरात काडची, नाजाल्यार आंदोलन गोवा फॉरवर्ड रस्त्यार देंवतले। बाल आणि महिला कल्याण खाते हांच्यांनी प्रोबेशनरी ऑफिसरांचे 14 पोस्ट काडिल्ले आसात आणि हे पोस्ट जे काढल्यात हे 14 आसात आणि डिझायर लँग्वेज जे आहा कोंकणी, मराठी आणि गुजराती आहा। सो आता आमकां दिसून येता की हे पोस्ट फिक्स केल्यात काय म्हणून। जर गोंयांत जर नोकरेंक जर गुजराती एसेन्शियल आनी डिझायर्ड नॉलेज अशी जाय पडली जाल्यार आमकां दिसता की सरकारान गुजरात मॉडल इम्प्लिमेंट करपाचो ठरयला काय म्हणून। काही 14 पोस्ट काढल्यात हे पयलींच फिक्स केल्यात काय म्हणून, काय ना जाल्यार पंतप्रधान आणि अमित शाहच्या डिक्टेटाचेर ही पदां काडल्यात काय म्हणून। पार्सेकर प्रधानमंत्र्या समोर कसो लाचार तरेन बसलो हे अख्खे गोंयच्या जनतेनूच न्ही पूर्णपणे भारताच्या जनतेन पळयल्ल्या। पूण आमी मागतात की हे पोस्ट जे काडल्यात हे रिएडवर्टायज करचे आणि करंट स्क्रॅप करचे। आज आमी महिला आणि बाल कल्याण खात्याक बरयतले आणि जर ते करिनात कांय दिसा भितर जाल्यार आमकां एजिटेशन थंय वचून करचें पडटलें, डिपार्टमेंटान वचून। दुसरे वाटेन गोवा फॉरवर्ड ही गोवा फोंडांत घालपाची पार्टी म्हणून बीजेपीचो म्हणयारो दामू नायकान गोवा फॉरवर्डाचेर बरोच फोग काडलो। विजय खंय राजकी जोकर। गोवा फॉरवर्ड न्ही, ही गोवा फोंडांत घालपाची पार्टी हांगा आयिल्ली आसा। फाल्यां आनी एक रोखडेच आपले आपूण स्टेटमेंट करता, भायले लोक हाडटले आमी बीन म्हणून आमकां गरज ना। आमचे फातोर्डा मतदारसंघात सगळ्या पत्रकारांक आव्हान आसा आनी लोकांक आव्हान आसा, थंय जो लोक येतलो तो मोगान येतलो तो पळयात आनी कोण तोय पळयात। 19 तारखेक सभा आसा। वेळ ही सांची 6 वरांचेर मल्टीपर्पज ग्राउंड आणि तारीख 19 शेनवार। आणि जो आयज सगळ्या गोंयभर आसपाचो विशय जाला तो राजकीय जोकर, आता ताका जोकरच म्हणटा, हो विजय सरदेसाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। रेवेचो झोन नासतना सांग्यार बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ला। बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांक सरकाराचे खर नेम। रेंवकारांक सरकारान लायसनां इश्यू केल्यात। रेंवकारांक वेगवेगळ्यो गायडलायन्स घाल्यात, मात ग्राउंड परिस्थिती पळयल्यार सरकाराचे नेम खुट्याक लावन सगळ्याक बेकायदेशीर रेंव माफियांच्या लॉबीचो धुमाकूळ चल्ला। सांग्यार आमडय न्हयत रेवेच्या माफियांची ही इन कॅमेरा कर्मां पळयात। खण खात्यान रेवे खातीर म्हूण खर नेम तयार केले। रेंव काडपाक लायसन, बोटीक GPS सिस्टम बंधनकारक। सांजे 6 उपरांत न्हंयतली रेंव काडपाक बंदी। खंयच्या झोनात न्हंयतली रेंव काडप तें सरकारान थारायले। सामान्य लोकांचे नजरेन गोंयांत रेंव काडपाचो धंदो कायदेशीर चल्ला म्हूण पिक्चर, मात वस्तुस्थिती पळयल्यार परिस्थिती भयानक। कांय दिसा फाटीं सांग्यावेलो हो आमडय गांव वाणी एग्रोक लागून चर्चेत आशिल्लो। गांवची हिरवळ पेड्डेर करपी वाणी एग्रो नाका म्हूण एक्टिविस्ट एकठांय जाल्लो। आतां थंय बोवाळ पडला बेकायदेशीर सँड एक्स्ट्रॅक्शनाचो। आमडय कोणाचोच धरबान नासतना कशें रेंव काडप चल्लां पळयात। वो JCB, हे रेवेचे भरून भरून वचपी ट्रक, हे रेंव काडपी कामगार। पळयात बेकायदेशीर रेंव काडून कशी आमडय न्हंय दिसा उजवाडे पोखरप चल्लां। ह्या रेंवकारान लायसन घेतला काय ना तो वेगळो विशय, मात JCB घालून रेंव काडप हो प्रकारूच खंयच ना। गोंयांत कायदेशीर चलता ते मॅन्युअल सँड एक्स्ट्रॅक्शन, हो पळयात। हो हांगा बंधारोय दिसता। JCBन रेंव काडप चालूच उरलें जाल्यार थोड्या दिसांनी हो बंधारोय पडपाचो। न्हंयच्यो देगो कोसळटात ती वेगळी गजाल। थंयच्या रेंवकार कामगारांक प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान विचारलें। कामगार काचाबूल, कामगार देवू म्हूण एकल्याचें नांव घेतात। कोण करता देवू म्हळ्यार कोण? देवू गांवकर। देवू गांवकर आनी प्रकाश खबर आसा खबर? इल्लीगल हें म्हण तुमकां खबर ना? तुगे कोण तो देव तुगे कोण? पण तुका इल्लीगल म्हण खबर ना? रेंव काडूंक मेळना त्यो? तुजें नांव कितें? ना हांगा आतां हांगा काडटा कोण? तूं कितें आयला हांगा स्टेयरला पळोवपाक? हां बापायन धाडला तुका? थंयचे राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा थंयचो आमदार, नगरसेवक काय सरकारूच हातूंत घुसपला काय कळना।
सांगे गांवांत जे आमराई गांव आसा त्या गांवा भितर जी न्हंय आसा त्या न्हंयचे कांठार आज रेती काडपाचें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आनी इलिगली चालू आसा. हे काम अशे तरेन चालू आसा की आज आमकां भंय आसा की ते न्हंयच्यो काठ उद्ध्वस्त जावपाची परिस्थितीर आसा. म्हाकाच कळना की हे सगळे काम आज इतली इलिगलिटीन थंय चालू आसा. हे आमडाय जो गांव आसा थंय एक वेळार जेन्ना वाणी एग्रो ही इंडस्ट्री येवपा आशिल्ली तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी एक जावन हाचेर एक मोर्चा काडिल्लो. जाल्यार आज हो गांवचो लोक इतले सगळे दोळ्या मुखार दिसून सुद्दां ओगी कित्याक आसात. हे गोंयांत जेन्ना बंदी आसा तातूंतल्यान आज आमचो सांग्याचो मतदारसंघ भाजपाचो आसा. ह्या वाठाराचो कावन्सिलर सुद्दां भाजपाचो आसा. इतले सगळे आसून सुद्दां आज ते ह्या इलिगलिटीचेर कांयच एक्शन घेनात. आज सांग्यार तशें पळयता जाल्यार ह्या गांवचे पासून 2 किलोमिटर अंतराचेर सांग्याचें पुलीस स्टेशन आसा, मामलेदार कार्यालय आसा. तरी पूण जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जी हाजेर पळोवन सुद्दां ताजेर हें करना. सो हांव मागतां की कन्सर्न डिपार्टमेंटान हाजेर बेगोबेग एक्शन घेवची. काय हातूंत भितर कावन्सिलर इनवॉल्व आसात, काय हातूंत भितर स्थानीक आमदार इनवॉल्व आसा, काय हांगा सरकार इनवॉल्व आसा हें आज कळना. आमडायचो नगरसेवक प्रकाश गांवकाराक ह्या आरोपाचेर विचारपाक म्हूण प्रुडंटान गाठलो, मात तो कॅमेऱ्याचेर कांयच उलोवंक तयार ना. थंयचो आमदार सुभाष फळदेसाय म्हणटा जें कितें बेकायदेशीर चल्लां ताची आपणाक कल्पना ना, मात बेकायदेशीर चल्लां जाल्यार तें आपूण बंद करपाक लायतलो. ती खऱ्यांनीच कोण काडटा, कितें जाता, हे ताका परमिशन आसा काय ना हे हांव शहानिशा केले शिवाय कांय कॉमेंट दिवपाक शकना. इफ कोणी इलिगल काडटा जर जाय जाल्यार हांव कन्सर्न ऑथॉरिटीक आतांच कॉन्टॅक्ट करता. आय विल फायंड आउट फ्रॉम दी सोर्सीस वेदर anybody has obtained the license to extract land जावं मायनिंगांतल्यान ताणें परमिशन घेतलें जालें ना जर जाय I will advise the concerned authorities to take appropriate action. I am not the authority to go and attach the vehicles. The department, mining department किंवा the concerned authorities have to take appropriate decisions. So I will inform them to act seriously. लोकांक त्रास जावन कोणी खंयचोय धंदो करचो न्हय आनी बेकायदेशीर करचो न्हय. हे म्हणजे ह्या मताचो हांव. बेकायदेशीर रेंव काडटा ती काडटात. वेल्यान जेसीबीन मायनिंग खात्याचे एकल्याकूय हो प्रकार दिसून दिसना. सरकारी यंत्रणा दिसून कुड्डी. घडये आतां मिडियान स्टिंग दाखयतकीच नित्याचे पद्दती प्रमाण मामलेदार, पुलीस आनी मायनिंग खात्याची टीम दोळ्याक उदक लावंक आमडय वचतूय बी सांगू नजो. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेवया एक ब्रेक.